सोर पोदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी सांबाळलो आंकवार मरिताय जल्मलो पोंस प्लाताकाल ताणें कोस सोसले ताका कुर्सा चडलो तो मेलान ताका निकी पिलो तो मेल्यांमध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्यांची मोसुबी करून येतलो सतमानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पोच जेजू. बायगुती मरे देवाची माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पोच जेजू. बायगुती मरे देवाची माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पोच जेजू. बायगुती मरे देवाची माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसोच जाता सदां सर्वदा आमेन. दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू जेस्तमणी मोल्यांत आमच्या पातकां पासत रोगत हुमेता आनी बापाची खुशी मानून घेता. मागणें कोरोना व्हायरसाचे पिडेक बेगीनूच फावो तें वखद मेळूंक सायंटिस्ट आनी हेर दोतोरांक गिन्यान आनी कुरपा दी म्हूण मारयेचे विनवणेन हे कोंडांत बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पोच जेजू. बायगुती मरे देवाची माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पोच जेजू. बायगुती मरे देवाची माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पोच जेजू. बायगुती मरे देवाची माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पोच जेजू. बायगुती मरे देवाची माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पोच जेजू. बायगुती मरे देवाची माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पोच जेजू. बायगुती मरे देवाची माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पोच जेजू. बायगुती मरे देवाची माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पोच जेजू. बायगुती मरे देवाची माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक जसो आदीं तसोच सदां सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोच्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली पुर्गोतोरी कोश्टवतल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर, ओदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आज्ञान सोमी जेजूचेर जरबोन मारतात. मागणें कुटुंबांत तशेंच समाजांत ओनितीक लागून तशेंच एकामेकाचेर खोटी गवाय दिवन जायतीं भाव भयणां कोश्ट सोंसतात. तर मारेचे विनवणेन तांकां न्हीद फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं हे कोंडांत मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशीं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू बायगुती मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू बायगुती मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू बायगुती मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू बायगुती मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू बायगुती मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू बायगुती मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू बायगुती मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू बायगुती मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू बायगुती मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू बायगुती मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्यांक जसो आदीं तसोच सदां सर्वदा आमेन. मोचे जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली पुर्गोतोरी कोश्टवतल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर, ओदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर सोमी जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालतात.
मागणें आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक तशेंच हेर गरजेवंतांक जाता तो आदार दिवंक मारेचे विनवणेन आमकां बापाची कृपा हे खंडांत मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच येतायसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच येतायसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच येतायसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच येतायसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच येतायसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच येतायसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच येतायसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच येतायसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच येतायसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच येतायसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी आतां आनी सदां सदांच आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उच्यांतली पुर्गोतरी अश्टवतल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर, उदीक करून सोड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिसेर सोमी जेजू खुरीस घेवन कालवा दोंगोर चडटा. मागणें आख्ख्या संवसारांत वावुरतल्या वयसांक, नर्सिंग सेवकांक तशेंच पुलिसांक आनी हेर व्हॉलंटियर्सांक बरी भलायकी आनी तांणी आपली सेवा बऱ्या मनान करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल हे खंडांत मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच येतायसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच येतायसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ए मोच्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवारण कायम कोणांतल्या उच्यांतली पुरगोतरी कश्टवतल्या आत्म्यांक सरकार वर उदी करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर सगल्यांची वीक दिवचे खातीर सोमी जेजू खुर्सार मोडटा मागणे. कोरोना व्हायरसाचे पिडे वरवीं सोंपून गेल्लीं भाव भयणां तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या सोंपलेल्या वांगड्यांक सर्गीचें सूख फावो कोर म्हूण मारेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पोच जेजू बैगुती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोच येतायसा
उस्तऱ्या मोरे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो आपोत जेजू बायगुंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येतायसा उस्तऱ्या मोरे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो आपोत जेजू बायगुंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येतायसा उस्तऱ्या मोरे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो आपोत जेजू बायगुंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येतायसा उस्तऱ्या मोरे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो आपोत जेजू बायगुंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसोच जाता सदां सर्वदा आमेन. ए मोज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार कायम कोणाच्या उच्यांतली पुरगोतली कश्टतल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर उदी करून चड गरज आसलेल्यांक. नमाराणी काकुतीचे माये तुजगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवाचो आमी पदेशी वेची बालकां तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या कोणान आस्कार सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना तुवें तूं आमचे दया शरातेनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोनवाले आनी मोगाल दुलो बांकवार मारी हे पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय बायगोन देवाचे माये आमच्या खातीर मात जेजून बायसला ते आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येतायसा उस्तऱ्या मोरे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो आपोत जेजू बायगुंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदीं तसोच सदां सर्वदा आमेन. तुझे राखणे काल आमी आसरो घेतांव देवाचे बागिवंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना को संवसार संकोश्टाक आनी आकांताक सांपडला आमी तुज्या गोपांत उडून येतांव देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे काल आसरो सोदतांव. कोरोना व्हायरस पेस्त पिडे वेळार तुजी काकुत्सार नदर आमचेर घाल भोव बागिवंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदन करतल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावूंक गोडोंक ना तसल्या मेलेल्या खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को करतल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसोरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावूंक घडोना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावी फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरवांशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकोश्ट सोंपूंक आनी बोरपांचो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमच्या काकुळतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलोल्यांच्या आनी मरून गेलोल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांचीं काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या देवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक नर्सींक भलायके खातीरल्या वावराड्यांक आनी आपकुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी
आनी तांकां बोड उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गवडीक हुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावून सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यवंती आंकवारी, हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोडार वावर करतल्या भावां भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणादीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो बुडाव्यो गरजो शर्ती पावोवंक आदार जाय आसतल्यांक जाणवयेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मजत दिवची कर. आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव भाग्यवंत मारये, झुजाचीं हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू करतुंचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोदभाव करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सगोट एके भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय करतात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदरावंक आदार दिवंक पावतल्या. आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेंत धिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कश्टवतल्यांचे बुजवणे, तडमडटल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पाट लावन हे पेस्त पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेंत तरुणांची आनी बोरवांशाची कुणां कशी तूं परतळटाय. तर आमी तुका शेरोणां येता. हे कोनवाडे मोगाड आनी दुलोब आंकवार माये. आमेन. Number A1, page 1. आमच्या बापान आमकां पयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. आमच्या बापान आमकां पयल्या आपल्या
सगल्यांक तुमकां ह्या गांवांत रावतल्या भयणीच्या भाव भयणांक तेच भाशेन आख्या संवसारांत शिंपडलेल्या आमच्या गोंयकार भाव भयणांक आनी भयणीच्या भावार्थ्यांक एक बरी सांज हांव येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी Amen. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां हे नोवेनाक माये मोगाचो येवकार. एक आवयचे जिवीत वेगळेच. आपलो भुरगो वो भुरगें कसले परिस्थितीन आसूं ती आपल्या भुरग्याची सावली जाल्ल्या पोरी रावता. आयचो नोवेनाचो विशय आमी विचून काडला. मारिया आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ करपी. वच आनी तुवूय तशेंच कर. सायबीण माय गरजेवंतांक आदार दिवंक केन्नाच फाटीं सरो नासली. तिणें आपलें चिंतिनासतना दुसऱ्यांक आदार दिलो. हें आमकां जायत्या घोंड्यांनी दिश्टी पडटा. सेवे चाकरेंतल्यान मोग वाडटा आनी जंय मोग वचता आनी एकवट आसता थंय देव आसता. थंय आमकां बरोबर क्रिस्तांवपणाची दिसून येता. ही क्रिस्तांवपणाची घडसाण आमी भुरग्यांक चाकून दिवंक गरज. तर ह्या मिसा बलिदानान आमकां जण एकल्याक एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी एकामेकाचो सांबाळ करपी मनशां कर म्हूण ह्या मिसान भेटेंत मागुया. तशेंच आयचें हें नोवेन संबोरुमतल्या आमच्या 5व्या सॅक्टरांतल्या भावा भयणाक बापान भरपूर आशिर्वादांनी बरो म्हूण ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आनी खावतीकयेन आमचे पातो कोडकून घेवन हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत बागिबोन सदांच सांतवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पदकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. सोमिया काकूत कर, Somia kaklut kor. क्रिस्ता काकूत कर, Krista kaklut kor. सोमिया काकूत कर. Somia kaklut kor. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्शिवणपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सोयबाक तूं ओकोद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बासायलोलीं देणी आमी ओळखूंक पावल्या. ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव दोरिना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बोरवांसोत थीर कोर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांत. Amen.
बागेंत पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या रान बायलेचो बरेपणी रान तांचो फावो ते भाशेन सन्मान कोर. कोण एके विधवेक भुरगीं वो नात्रां आसतीत जाल्यार ताणें पयले सुवातेर आपल्या घरच्यांक मोयपास दाखोवंक आनी आपणाक जल्म दिला तांकां आपलें रीण भरून दिवंक शिकचें. हें देवाक मानता तसलें काम. पूण जर कोण कोरीच विधवा एकसुरी तिणें देवाचेर पातयेवन दीस रात विनोवंती आनी मागणी करीत रावचें. सोंतोसान जियेता ती जिवी आसुनूय मेल्या. गुन्यांवां मेकलो रावात म्हूण तांकां याज्ञा कर. जर कोण आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांचो अदीक करून घरच्यांचो सांबाळ करिना ताणें बावाट सांडला आनीक तो ओनबाड त्या परस पास्ट. विधवेक विचून काडून तिचें नांव शुदीर घालूंक तिका 60 तोरी वर्सां आसचीं. ती एकूच पावट लग्न जालोली बायल जावची. बऱ्या गुणाची म्हूण नांव केलां तसली. भुरग्यां बाळांक रीत रविशेन वाडयल्यान लोकांक येवकार बिराड दिलां. भोगतांचे पांय धुल्यात. अडचणींक सांपडलोल्यांक आदार दिला. सगल्या जिन्सांच्यो बऱ्यो करण्यो केल्यात तसली. देवाचें उतोरें. सबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. परतून म्हणुया. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्परा तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारचोणें तुज्याच हातीं राखून दवरलां. सबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचें पुऱ्यान म्हजें कालीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां आनी तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. सबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. उद्गार. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak zoi zoi. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak zoi zoi. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak zoi zoi. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak zoi zoi. Sorvespory तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे पोरबेक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली. आनी पोरबेचे दीस सोल्ल्या उपरांत
परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कोडो नासतना भुरगो शेजू शेरुसल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकोताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबांचें मोटें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताची आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्यां. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज नोवेनाचो 5वो दीस आमी संभ्रमता. आनी ह्या सगळ्या दिसांनी आंकवार मारयेच्या जिविताच्या गुणां वयर आमी नियाळ करून आयल्या. खरीतपणी आंकवार मारयेच्या काळजाचे गूण जे फामिलीक लागू जातालेत. आनी आयज आमी आनीक एक आंकवार मारयेचो गूण नियाळटा. तो म्हणल्यार तिचो हुस्को फामिली वयर. प्रिच्या भावांनो आनी भयणीनो, आंकवार मारिय आपल्या घोराब्याच्या हुस्क्यान जियेली म्हूण तेच भाशेन दुसऱ्यांच्याय घोराब्यांच्या हुस्क्यान जियेली म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां एके घडणेची भाग्यो लुकास खबर सांगता की जेजू 12 वर्सांचे पिरायेर आसलो तेन्ना आंकवार मारये आनी भाग्योन सुसे बरोबर देव मंदिरांत तो गेलो पास्कांचे परबेक. तातूंत वांटो घेवंक, पूण थंय जेजू सांडलो. आंकवार मारये आनी भाग्योन सुसे त्या काळाचे सोय प्रमाणे वेगळीं वेगळीं देव मंदिरांतलीं भायर सरून गेलीं. एकामेकाक मेळ्ळीं तेन्ना जेजू ना, आंकवार मारये बरोबर ना, भाग्योन सुसे बरोबरूय ना. धाकलो भुरगो 12 वर्सांचे पिरायेचो खंय गेलो जायत. कितले हुस्के खोंती काडून आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यां लागीं विचारून, तेच भाशेन गांवच्या दुसऱ्या लोकां लागीं विचारून आपल्या पुताक तांणी पळयला वो ना पळय तो कोणाचो जबाब आपणाक मेळो ना तो पळयोवन परतून जेरुसल्याक वेतात. 3 दीस उपरांत बडोक जेजू ताका मेळ्ळो देव मंदिरांत. 12 वर्सांचे पिरायेचो म्हणटोच म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, गुळे दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर तो खंय खेळूंक तरी लागलो आसतलो. दुसऱ्या वेळार तो जाणट्या मदें बसून ताचें उतर आयकता. देवाचें उतर जाणट्यांच्या तोंडांतलें आयकून, तांची जाणवाय आयकून, आपुणूय ताका 2 उतरां सांगून ताकाय जाणवायेन बरोवन म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू थंय ते
तीस काडटा आनी शेवटी आंकवार मारयेक मागीर जुजेक मेळ्ळ्या उपरांत सगळे खालतीकायेन आपल्या घरा परतता. पूण हे सगळे गोंडेच मुशा भावनो आनी भणीनो आमी आंकवार मारयेचो हुस्को पळयता. आपलो पूत, एकलोच पूत मोगाचो, देवाचो पूत तो. व्हडली ग्रेस्काय जी देवान न्हयच तांकां दोगांयकूय म्हण आंकवार मारयेक आनी मागीर जुजेक दिल्या. पूण ही ग्रेस्काय जावन आहा क्या संवसाराक, कित्याक तो जावन आहा सगळ्या मनशाक कुळाचो सर्वणार. म्हणटोच मुशा भावनो आनी भणीनो आंकवार मारयेचो हुस्को व्हडलो देवा मुखार आपूण जबाबदारी म्हूण ती ओळखून घेता. आनी ते जबाबदारेन हुस्क्यान बरोवन जेजूक सोदूंक भोंवता. म्हज्या भावनो आनी भणीनो आंकवार मारये आपल्या गोराब्यांत हे तरेन वाडली. हुस्क्या मोदें दुसऱ्यांच्या जिविता वयर हुस्को धरून जियेवंक, दुसऱ्यांचें पयलें पळोवचें, तुजें तूं मागीर पळय म्हणल्या परी. आनी हे तरेन आंकवार मारये त्या आपल्या आवय बापायच्या गोराब्यांत वाडली. आनी तेच भाशेन ती आपल्या गोराब्यांत आतां आपल्या पुताक वाडयता. बागेवन सुसे बरोबर कितलो हुस्को एकामेका सोबेन ती दाखयतात. आपल्याच गोराब्यांत न्हय पूण गोराब्या भायर. पूण हो हुस्को कित्या वयर जायत? फकत सोयीबाच्या वस्तू वयर वो ओत्मीक सासणीक खुटां वयर जायत. आंकवार मारया जाणा मनीस म्हणल्यार फकत कूड न्हय, मनशाक एक ओत्मो आसा. देवान मनशाक रचला. ह्या संवसारांत कितें बरें दिश्टी पडटा, आपल्या नदरेक काल पडटा, तातूंत कुशलकाय घेवन बरें जिवीत जिवन देवाक वाखाणूंक. पूण मनीस हें केल्या उपरांत तो सोंपना, ताका दुसरें एक जिवीत आसा, सासणाचें जिवीत. म्हणटा हें आंकवार मारये ओळखून घेता. आनी आपलो हुस्को आपल्या गोराब्यान दाखयतना जावं कुडी वाटेन जावं ओत्म्या वाटेन ती सदांच पयली. हेच घडणेच आमी पळयता. आंकवार मारये आपल्या पुताक मागीर जुजे बरोबर सोदून काडटा. कसले गोरशेक जेजू सांपडला जायत, खंय तो पावला जायत, म्हजो पूत कितें करता जायत, हे सगळे विचार तिच्या मनांत येतात. जबाब मेळोनात. जबाब मेळटलो जेजू तिका मेळ्ळ्या उपरांत. ज्या मनशाक जेजू मेळटा त्या मनशाक जिविताच्या सगळ्या विचारांक जबाब मेळटा. हें आमकां आंकवार मारये शिकयता. ज्या मनशाच्या जिवितांत जेजू ना, ज्या मनशाच्या जिवितांत जेजू ना तेन्ना तो सदांच पक्को कसो. जायते विचार ताच्या मनांत येतलेच, पूण त्या मनशाक केन्नाच त्या विचारांक जबाब मेळचे नात. कित्याक ताचें ओत्मीक जिवीत रितें जावन आहा देखून. आंकवार मारयेक आपलो पूत मेळ्ळो तेन्ना नव्यान तिचें जिवीत देवाचे ग्रेस्कायेन भरलें. ती सदांच देवाचे कृपेन भरलोली, हातूंत दुबाव ना. पूण आपलो पूत मेळ्ळ्या उपरांत ती मुशा भावनो आनी भणीनो फुडाराक आतां नियाळ करतली. म्हजो पूत म्हज्या जिवितांत आसा, तेच भाशेन ह्या पुताक हांव दुसऱ्यांकूय दितली. हे तरेन दुसऱ्या मनशांच्या जिवितांत जायते विचार येतात, त्या विचारांक जबाब मेळूंक. म्हज्या भावनो आनी भणीनो आंकवार मारये ओत्मीक वाटेन आपलो गोराबो सांबाळटा. तेच भाशेन कुडीच्या गोरसांनी ती आपलो गोराबो आनी दुसऱ्यांच्याय गोराब्या वयर हुस्को धरून तेय ती सांबाळटा. गरीब गोराबो तो दिसपट्टें कितें कामां करून जावं बागेवन जुजे जावं आंकवार मारये आपलो दिसपट्टो ग्रास सोडटालींच. तितल्यान आमी सजमोवचें न्हय, ती आपणाकूच पावत तितलें जेवण काड जेवन खुशाल म्हूण ना, दुसऱ्यांच्याय गोरसांक पावतली.
आनी हें आमी पळयता खरीतपणी काना गांवांत जेन्ना जेजूक आंकवार मारयेक आनी जेजूच्या शिसांक आमंत्रण आसलें त्या लग्नांत वांटो घेवंक सोरो ना जाल्लो पळयोवन आंकवार मारयेचेंय काळीज हुस्क्यान भरता. नवो गोराबो घुट्टात तरणाटीं दोगां जाणां. पयलोच दीस तर काजराचो हुस्क्या कोंतिनी तर ताका बोल्लोलो जायत तांचो फुडार कितें जायत हें घोडी ती चिंतूंक पडटा. ताका सोरो ना म्हणटोच लोक कितें म्हणून घरा येतलो. ह्या व्हंकले न्हवऱ्याचेर पाड पडो आमकां सोरो पुर्यान ताणें दिवंक ना, आमकां जेवण खाण सारकें दिवंक ना. घोडी जायतीं जाणां घोडे मोडून तांचे घोडे शिराप पुर्यान घालून वेतली आसलीं. पूण आंकवार मारया ती फुडें चिंतता ना, ह्या गोराब्याक हे नवे जोडयेक ह्या आकांताक हांव सांपळून दिवची ना. आपल्या पुताक वचून सांगता पळयता पुता ताका सोरो ना. दुसऱ्यांच्या गोरजांक आकांतांक पावतली आंकवार मारया. बागेंत तिमोथाची बागेंत पावलूची उतरां तिमोथाक बरयल्ली आमी आयकुल्यान पयल्या वाचपांत. जंय बागेंत पावलू खेरीतपणी तिमोथाक उलो करताले म्हणटा विधवांचो सांबाळ करचो म्हूण. इतलेंच न्हय, जी कोण गोरशेक सांपळिल्ले आसात तांच्या आदाराक पावूंक पयले सुवातेर आपल्याच गोराब्यांत आनी आपल्या गोराब्यांत आपलो कायदो पाडल्या उपरांत गोराब्या भायर जायतीं दुसरीं गोरशेक सांपळिल्लीं आसात तांच्याय गोरसांनी आदार दिवंक तो ताका उलो करता. प्रिच्या भावनो आनी भयणीनो, जेन्ना थोडेशे दीस हांवें साडले 3-4 वर्सां फाटीं शिलाँग हांगासर भोंवतना वाटेर पळयलें हांवें कोण भीक मागतलो दिश्टी पडना. आमच्या गोंयांत जायते फावटी जायते कडेन भीक मागून दीस काडटात पूण थंय कोण दिश्टी पडना दुसऱ्या लागीं भीक मागून दीस काडटलो. आनी हांवें कोणा लागीं विचारलें तर हांगा हें कित्याक आमी पळयना. आनी तो म्हणटा म्हाका फादर आमचे मोदें संवय आहा, कोणूय गोरचो कोणूय तो जावं आमचे वळखीचो आमच्याच एकाच रोगचाचो गोरशेक तर सांपडलो जाल्यार आमी ताका आदार दिता. जावं कुडी वाटेन जावं ओतम्या वाटेन ताका आमी केन्नाच भुकेन मरूंक दिना. ताका आमी केन्नाच वाटेर वचून दुसऱ्यांची भीक मागूंक आमी दिना. आमी ताका आदार दिवन ताची लॉस पयस करून आमकांय खुशालकाय भोगता तांची सगळें बरी कोरणी करूंक. हें जावंक जाय आसलें मोन म्हज्या भावनो आमचें मोदें. पयल्या क्रिस्तांव मोदें तसलेंच मोन आसलें. कोण दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावनासल्यार रावनासलो. आनी हेंच मागीर पावलू तिमोथाक सांगता तुजी चोत्राय दवर. तूं जावन हांव वडील जाल्यार तुजो कायदो तूं पाड. खरीतपणी विद्वांताय बरी शिकोण तूं दी दुसऱ्यांच्या गोरजांक आदारांक आदार दिवपाक. खरीतपणी गोरच्या मोदें. प्रिच्या भावनो आनी भयणीनो, आंकवार मारया सदांच आपल्या पयले सुवातेर आपल्या गोराब्याच्या हुस्क्यान बोल्लोली वस्तोली जावन आसली. तिची देख आमी घेवंक वावरुया. कोणाचेर आमी विसर घालचो न्हय. खरीतपणी आमी काळांत आमी पळयलां जेन्ना कोरोना व्हायरस सगळे कडेन शिंपडोत वेतालो जायतीं आमची भाव भयणां गोरशेक सांपडलोलीं. जायत्यांनी फुडें सरून आदार दिलो. आमीच आमचेच फिरगोशेंत जेन्ना उलो केलो तेन्ना म्हज्या भावनो आनी भयणीनो जायत्यो वस्तू धाडल्यो ज्यो आमी त्या उपरांत वांटल्यो गोरशे पोताक. हें जावंक जाय आमचें क्रिस्ती जिवीत. हेंच आमकां आंकवार मारया सांगता करूंक जाल्यार उमेदीन खुशालकायेन आमी तें करुया. पवित्र पुस्तक म्हणटा जो कोण खुशालकायेन दुसऱ्याक दिता ताका देव 2 पावटी ओदीक परतून दिता. तर आमी आंकवार मारयेची देख घेवन ह्या 5व्या नोवेनाच्या दिसा आंकवार मारयेच्या जिविताचो करीत गूण नियाडून तिचे सारकी जावंक दुसऱ्यांच्या गोरजांनी आमी आदार दिवंक आनीक दुसऱ्यांक तांच्या हुस्क्यांक कोंतिनी जियोवचे सुवातेर उदीक बरें जिवीत जियोवंक तांकां आमी आदार दिवया.
ह्या वेळार खालतीकायेन थोडीशी आमची मागणी आमच्या मोगाळ बापाक आमी उबारुया आनी दर एका मागण्या उपरांत आमी जबाब दिवया म्हणून जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता तुका. आमच्या आत्मीक गवळ्याक, आमच्या भाग्यवंत बापाक, आमची गवळी बापाक आनी सगळ्या संवसारांतल्या धर्म अध्यक्षांक सांबाळ म्हूण आनी तांणी देवाचे पोरजेची सेवा मोगान करच्याक तांकां धीर आनी हुर्बा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता तुका. हांगा एकटोलीं क्रिस्तांव भावाटी ह्या मिसा बलिदानान दिसान दीस चड मारये सारकिली जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता तुका. आमचे सर्गीचे मायेचे विनोनेन आमचो भावार तीड जावंक म्हूण आनी आमी मारये भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करपी मनशां जावंक म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता तुका. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या 5व्या सॅक्टरा सगळ्या फॅमिलीचे वांगड्यांक कुडी आत्म्याची सुबाब देण्यानी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता तुका. स्वर्गींच्या भोव पवित्र बाप्पा तुजे मुखार खालतीकायेन थोडीशी आमची मागणी आमच्या काळजाच्या आवडे दवरल्यात. तुजें उदारपण आमचे सोबे आनी करीतपणी गोरशे पोतां सोबे आमचे उदेशी तूं दाखोय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. Number C30. Rupe magar magirai, ako संसार तुझो सायबा, आमची काळजा तुका जाय, कुशीन ओपून दिता तुका. आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगा कावडेता. आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगा कावडेता. आशा आमच्या काळजाची तुका सायबा कशी लागली, तशीच तुझ्या मोगाची आमचे भितर आशा वाडली. मुशा भवनो आनी भयणीनो मुशांनी तुमचें बलिदान चोर पदवेदार देवा बाप्पाक मानतात तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी कारसान तुका देणी वोपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केले, तशेंच सर्गींचो तो उतरा व्हडतो प्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून त्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाश्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें
तेन्ना ताच्या परम योजनान आपल्या आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो, तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतलें पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगोटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवोन जुझे तिच्या पोती, बागेवन धोरण दुता, बागेवोन जुझे वास, बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा, सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोरबणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या,
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां तडणेंत पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमांशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या ससनांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Number D13. Jesu boria goria, Jesu swadik bolia, sorgit down to devloy, sodo makailoy. Jesu boria golia, Jesu swadik bolia, sorgit down to devloy, sodo makailoy. Pole autishili, tuka tukorgeli, तुझे काय वर म्हाका पय सोरो सोड नाका.
सोड नाका प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुझी दया दिश्ट घाल. पास्कांचे समरवणेन तुझ्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या शेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत ओतम्या कुडी सयत शेजू बराबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोवे असो. तर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार. Regina Celi letare, letare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, sicut dixit, alleluia. Resurrexit sicut dixit, sicut dixit, alleluia. Alleluia. Alleluia.
Nobis Deum, alleluia. Ora pro nobis Deum, nobis Deum, alleluia. Sanctus Spiritus Sanctuar Mariae, sorbes spora căzoi. Jesus al amor mornat lo život, sorbes spora căzoi. Prartunia, deva, tușa puta amcea somia Jezu Krista cea punor șvon puna vorbi. Munsha kura katuve kushal kai dili. Toranquar Marieta ce maie udeshi. Sasnancha jivitato sonto sorun campa voi more. Ami tujelagi magtau. Teas Christam cha somia vorbi. Amen. Deva sadara susransam cetai. Amen. Number T20. Carcera tituli, fabia poritu, Marie udetai, Marie udetai, a che prit vecer, solia poritu, rani por soltai, rani por soltai, dum favoritu, tu ce gurațo, Dom și praitai, dom și praitai, tu ce paia și urmul zajaco, sogleang pa voi dai, sogleang pa voi dai, soli babaci, a voi putaci, potinat miaci, potinat miaci, acquar mai amci, patcheam munciaci, somia Jesuci, somia Jesuci.